कळंगूट बागा दर्या देगेवयल्या वाठारांतल्या पेडावयल्या रस्त्यांनी थळाव्यांक तसंच ट्युरिस्टांक अक्षरशः घाम काडलो। रस्त्यांचो सारकोच धूप जाल्ल्यान बागा बरोच वेळ गाडयो ओडखून उरल्यो। कितलोसोच वेळ हांगा ट्रॅफिक जाम पळोवपाक मेळ्ळो। ट्रॅफिक पोलीस नाशिल्ल्यान शेवटाक थळाव्यांकच फुडाकार घेवन गाडयांक वाट करून दिवची पडली। बागा हे संवसारीक पर्यटन आकर्षण, पूण हांगाच्या रस्त्यांक पडले पाड। पर्यटन वेवसाय ल्हवल्हव जाग्यार येता, तशी ट्युरिस्टांची गर्दी बागा दर्याचेर वाडपाक लागल्या। सद्याक ट्युरिस्ट बागांतल्या हाडबडीत रस्त्यांचो अणभव घेतात। रस्त्यांतले फातर आनी चिखोल तांकां येवकार दितात। कांय दिसा आदी हो रस्तो नेमिल्लो, ताका लागून उदका लायन फुटली। उपरांत रस्तो खणलो, पूण तो पुरपाचें काम कांसवाचे गतीन चल्लां। एके वटेनचो रस्तो बंद दवरला जाल्यार दुसरे वटेन काम चालू आसा। हांगा 3 रस्ते मेळटात। ट्रॅफिक जाम जातलो हाची पूर्व कल्पना थळावो आमदार आनी पंचायतीक आसपाक जाय आसली। काल राती गाडयांची गचमुड्डी जाली। तिनूय वाटेंतल्यान गाडयो, सगळो घुसपा गोंदळ। वाहनां आनी वाहनांतले प्रवासी बरोच वेळ आडखून पडले। निमणे मेरेन ट्रॅफिक पुलीस आयलेच नात। थळाव्यांनी फुडें वचून गाडयांक वाट मेकळी करून दिली। कळंगूट भागांतल्या रस्त्या विशीं कितल्योश्योच कागाळी येतात, पूण थळावो आमदार मायकल लोबो आनी कळंगूट पंचायतीन कानार केंस ओडल्यात काय कितें थळावे विचारपाक लागल्यात। गोवा 365 ब्युरो।